प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथवाचो 18वा विस्वोर वोड 15 ते 20 पर्यंत. Mathew chapter 18 verses 15 to 20. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुजो भाव तुजेर पातक करीत जाल्यार वच आनी तुमा दोगांचेच भितर ताची चूक ताका दाखय. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलो. तुका तो आयकना जायत जाल्यार दोगां व तेगां साक्षांचे गोवाचेर सगळो तोंटो रुजू जावंक जाय देखून तुज्या बरोबर आनीक एकल्याक व दोगांक घेवन वच. पूण ताकाय आयकना जायत जाल्यार सोबेक कोडय. सोबेक आयकना जायत जाल्यार तेन्ना तसल्याक सोबे बायलो व 2 वसूलदार जावं दी. वय म्हूण व ना म्हूण. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जे कित्याक संवसारांत तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जे कित्याक संवसारांत तुमी होय म्हणशात ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कित्याय विशीं मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार म्हजो सुर्गी बाप ते तुमकां दितलो. कित्याक दोगां व तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंय तांचे मदें हांव आसा. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू आमकां खूब वस्तू शिकयता. पूण आयज आमची चोत्राय और आमचो नियाळ आमी ह्या 18 आनी 19 वडींत धरया. जेजू आयज कितें म्हणटा आमकां? तो म्हणटा 19 वडीन तो म्हणटा आनी एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कितेंय विशीं मागणेक एका मनाची जातीत जाल्यार म्हजो स्वर्गीय बाप तें तुमकां दितलो. परतून वाचता भाव भयणीनो 19वी वड. जेजू म्हणटा तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कितेंय विशीं मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार म्हजो स्वर्गीय बाप तें तुमकां दितलो. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? कितले फाटी आमी मागणें करता एका घोराब्यान एका गो बायला मदें. गो एक मागणें करता, बायल एक मागणें करता, भुरगीं आनी तिसरें मागणें करतात. आनी आतां आमी एका मनाची जाता. काजाराच्या साक्रामेंता वरवीं एक गो आनी बायल एक जातात. म्हणजे तांचें काळीज एक जावपाचें जाता. म्हणजे ती what God has joined together no man shall divide. They become one. म्हणटच भाव भयणीनो हो मोग एका घरकारा आनी ताचे पत्नी बरोबर आसूंक जाय जाल्यार ती एका मनाची आसूंक जाय. खरेपणी जेजूक आमी जेजूक आमचो स्वामी दिव आनी सर्वंडार मानला जाल्यार आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी जितली आमचें मन आमी जेजूच्या उतराचेर घेता आनी ताचेर आमी नियाळ करून आमच्या मनाची नडसुणणी करता, आतां आमचें आख्खें काळीज पासून एक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो एका घोराब्यान अशें घडोंक शकता की दोग जाणां भावार्थी पूण दुसऱ्या मनाची. समजा एक उदाहरण दिता. घरकाराक जाय आपलें घर घेवपाक एका जाग्यार. बायल म्हणटा म्हाका तें घर थिंचोन नाका, म्हाका घर आनी दुसऱ्या जाग्यार पडे जाय. आतां समजा ती एका मनाची जायना जाल्यार आनी तें घरकारान घेतलें ओ घरकारान सोडून तें आपले बायलेक खोशी करपाक घेतलें तेन्ना कितें घडटा भाव भयणीनो? घर आसूत पूण खरेपणी तो घोराबो न्हय. तो घोराबो न्हय. आनी देखून भाव भयणीनो एकामेका बरोबर भासाभास करून एक एकल्यांक सुजमणी दिवन एका मनाची जान आतां जेन्ना ती मागणी करतात एक मनाची, आतां सुर्गीचो बाप पासून ते मागणी आयकता आनी तें आतां घडोवन हाडटा. कितले फाटी भाव भयणीनो आमच्या फामिलीन आमच्या कुटुंबांनी आमी खूब वस्तू आमी देवा कडेन मागता पूण आमी एक मनाची जायना.
एका बरोबर जाग्यार येवन आमी मागणें कोत्ता. इग्रोज मातेन अशें घडटा. पास्टोरल कावन्सिल मागीर आमची आमची जी कमिटी आसता जी सगळें थाराव घेता ती सगळीं एक मनाची जावपाक एकदम गरजेचें. कित्याक भाव भयणीनो, एक मनाची कित्याक आपलो लोक एक एकलो लोक आपणाचें चिंता, दुसऱ्यांचें चिंतिना. देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या सांगाता आमच्यान आतां जे आमच्यो गरजो आहात त्यो देवाच्या खोशे प्रमाणे आमच्यान त्यो मागणे करूंक जाता. आनी कितले फाटी जेन्ना आमी एक मनाची जायना आनी आमी आतां भासाभास कोत्ता, आमी आमचेंच सांगूंक सोदता, भाव भयणीनो, ती वस्त शेकी किंवा समजा 10-12 लोक आहात आनी तातूंत 10 लोकांनी म्हणलें वय आनी दोगां तिगांनी म्हणलें ना, तेन्ना ज्या 10 लोकांनी म्हणलें आतां तांची मेजॉरिटी जाली म्हणून आतां तें जाता. पूण अशें न्हय की मेजॉरिटी जाल्या म्हणून तें कितें करता तें सारकें. गरज आमकां भाव भयणीनो चर्चा करून एकामेका बरोबर भासाभास करून पवित्र आत्म्याच्या आदारान जें पवित्र आत्म्याक जाय आमी एका मनाची जावपाक पवित्र आत्म्याच्या आदारान, आनी तेन्ना आमी एक मनाची जावन तें काम केलें जाल्यार तें आतां खरेपणी देवाक मानता तसलें जाता. देव तें आतां घडोवन हाडटा, देव आमकां तें दिता. तर आयज भाव भयणीनो खरीच भाशेन आमी आमच्या घराब्यांनी हें कॉमेस करुया. जेन्ना आमी दुसऱ्या मनाची आसता आमी बरोबर बसया, मोगान उलोवया, सजमणी मेळोवया की जें आमी कोत्ता तें फकत आमकांच न्हय पूण आमी आमच्या आख्या फामिलीक, आमच्या कुटुंबाक आनी देवाचे खोशे प्रमाणे कोत्ता. जेन्ना आमी हो थाराव एका मनाची जावन मागण्यांनी आमी आतां तें हो थाराव घेता, देवाक तें मानता आनी देव तें आतां घडोवन हाडटा. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना ह्या शिवर्तमानाची बी नियाळ कोत्ता, गरज आमकां एक मनाची जावपाक, एक मनाची जावपाक. आनी एक मनाची जाल्या उपरांत आमी जेन्ना तें मागणें केलें, देव पासून तें वय म्हणटा आनी आमकां तें घडोवन हाडटा. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता.